इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेले वाचप. त्या दिसांनी हेजेकियास राजा पिडेन पडून मरणाचे तोरणीत पावलो. इसायास प्रवादी आमोसाचो पूत अशें ताका सांगूंक लागलो. सर्वेस्पोर अशें सांगता, तुझे घर थाऱ्यार घाल, कित्याक तुझे मरणाचे दीस पावले. तूं आनीक बरो जावचो नाय. हेजेकियासान आपले तोंड वणटी वाटेन परतिले आनी सर्वेस्पराक अशें मागणें केलें. सर्वेस्परा, तुजे मुखार विस्वाशीपणान हांव चल्लां आनी तुज्या दोळ्या मुखार नीट तें हांवें केलां. तर म्हजो उगडास कर म्हूण हांव तुजे कडेन प्रार्थून मागतां. आनी खूब दुकां गळोवन हेजेकियास रडलो. तेन्ना सर्वेस्पोर इसायासा कडेन असो उलयलो, वच आनी हेजेकियासाक सांग, सर्वेस्पोर तुज्या पुर्वजा दाविदाचो देव अशें सांगता, हांवें तुजें मागणें आयकलें आनी तुजी दुकां पळयलीं. हांव तुका बरो करूंक सोदतां. 3 दिसां मदें तूं सर्वेस्पराच्या मंदिरांत चडून वेतलोय. तुज्या जिविताक हांव आनीक 15 वर्सां चडयतलो. त्या भायर आसिरियाच्या राजाच्या हातांतलो हांव तुका सोडयतलो. हें शार हांव राखतलो. इसायासान म्हणलें, अंजिराचो लेप करून हाडात आनी ताच्या गायाक लायात आनी तो बरो जातलो. हेजेकियासान सांगलें, हांव सर्वेस्पराच्या मंदिरान वेतलो म्हूण तूं म्हाका कसली खुणां दिताय? इसायासान जबाब दिलो, आपणें सांगलां तें करतलो म्हूण दाखोवंक सर्वेस्पोर ही खुणां दिता. पळय, देव त्या सुर्याची सावळी आकाशाच्या पांवड्याचेर 10 पावलां पाटी सरोशी हांव करतलो. सांगलेले प्रमाणे सुर्याची सावळी 10 पावलां पाटी गेली. देवाचें उतर हें. देवाचें बोट उपकार. आयकल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, मरणाच्या फोंडांतलो तुवें म्हजो जीव सांबाळलोय. हांव म्हणटालो, म्हजें जिवीत अजून अर्दें सरलें ना, तरी म्हाका वचूंक जाय. म्हजी उरलोलीं वर्सां नरकांत काडची पडली. जबाब, मरणाच्या फोंडांतलो तुवें म्हजो जीव सांबाळलोय. गोरवां राखण्याच्या तोंबू वरवीं म्हजो तोंबू उबारलो, पयस काडून उडयलो. विणप्या वरवीं म्हजें जिवीत रेवडिताय. भोवऱ्यांतलें तें कापून उडयताय. जबाब, मरणाच्या फोंडांतलो तुवें म्हजो जीव सांबाळलोय. हांव म्हणटालो, जिव्या मनशाच्या देसांत आनीक हांव सर्वेस्पराक पळोवचो ना. हे पृथ्वीचेर जे येतात तांचे मदल्या आनीक कोणाकूच हांव देखचो ना. जबाब, मरणाच्या फोंडांतलो तुवें म्हजो जीव सांबाळलोय. गोरवां राखण्याच्या तोंबू वरवीं म्हजो तोंबू उबारलो, पयस काडून उडयलो. विणप्या वरवीं म्हजें जिवीत रेवडिताय. भोवऱ्यांतलें तें कापून उडयताय. जबाब, मरणाच्या फोंडांतलो तुवें म्हजो जीव सांबाळलोय. तुजे खातीर सायबा म्हजें काळीज जिवें आसतलें. तुजेच खातीर म्हजें भितर प्राण उरतलो. तूंच म्हाका बरो करताय आनी जिवो सांबाळटाय. पिडा काडून म्हाका भलायकी दिताय. जबाब, मरणाच्या फोंडांतलो तुवें म्हजो जीव सांबाळलोय. उद्गार. Soy
सोमी म्हणटा, म्हजी मेंढरां म्हजो ताळो आयकतात आनी हांव तांकां वळखतां आनी ती म्हजो पाटलाव करतात. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. त्या दिसांनी जेजू एका सोनवारा शेतांतल्यान वेतालो. ताचे शीस भुकेलेले देखून कोणश्यो काडून खावंक लागल्यो. फारिसांवांनी तें पळोवन ताका म्हणलें, सोनवारा दिसा करूं नजो तसलें काम हे पळय तुजे शीस करतात. पूण ताणें तांकां सांगलें, दाविदाक आनी ताच्या सांगाता आसलेल्यांक भूक लागली तेन्ना ताणें कितें केलें तें तुमी वाचूंक ना? तो देवाच्या घरांत गेलो आनी ताका आनी ताच्या बरोबरच्यांक खावंक सोदत्या नासली. पूण फकत याज्ञिकांनी खावं येतालें तें देवाक भेटयलोलें उणें ताणें केलें हें तुमी वाचूंक ना? हो सोनवारा दिसा याज्ञीक देव मंदिरांत सोनवार मोडटात तरूय गुन्यांवकार जायनात हेंय तुमी सुमूर्तींत वाचूंक ना बी? तर हांव तुमकां सांगतां, देव मंदिरा परस व्हड कोण एकलो हांगा आसा. म्हाका दया जाय, बोळी नाका. हे उतरांचो अर्थ तुमी जाणो आसल्यात जाल्यार केन्नाच निरपराधी मनशांक तुमी गुन्हेकार करचे नासल्यात. तर मनशाचो पूत संवसाराचोय धोनी. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान ये वाकाणणी तुका क्रिस्ता. नियाळ, योद नाका, म्हाका दया जाय. तोमास आग्नियास दया उतराचो अर्थ साद्या उतरांनी सांगता. दुसऱ्या मनशाची दुर्दशा पळयतोच आमच्या काळजांत काकलूत निर्माण जाता. ही काकळूत आमकां जाता तो आदार दिवंक हुस्को दाखोवंक ओडून व्हरता. पयले वाचपांत हेजेकिया राजा पिडींत मरतलो म्हूण सर्वेस्पोर देव इजायासाचो वरवीं कळीत करता. तेन्ना हेजेकिया देवाक मागणें करता आनी दुखांनी रडटा. देव ताचें मागणें आयकता आनी ताची दया करता. ताचें अविश्वासीपण बोगशिता आनी ताका पिडेंतलो बरो करता. स्तोत्रांत हेजेकिया आपूण पिडेंतलो बरो जालो आनी देवान आपली दया केली म्हूण तो देवाक दिनवासता. आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू फारिसेवांक शिडकायता की सुमूर्तीच्या कायद्या परस पेल्याचे गरजेचेक पावप दया करप अदीक म्हत्वाचें. आपूण संवसाराचोय दोनी म्हूण फारिसेवांक जबाब दिता आनी दोन कितें तो तांकां दाखोळ करता. देवान दिलेले सगळ्या कायद्यांचेर आपल्याक अधिकार आसा म्हूण सांगता. आपूण देवाचो पूत म्हूण दाखोळ करता. जेजू म्हणटा दया म्हणल्यार बोगसणें, पूण पवित्र पुस्तक सांगता दया म्हणल्यार बोगसणें आनी माफी. दयाळ ती सुभागी. देव तांची दया करतलो. म्हणटूच आमी चुकलेल्यांची आनी गरजेवंतांची दया करूंक तांकां आदार दिवया. तर आयज आमचो थाराव जावन दी घडटा ते भाशेन गरजेवंतांची दया करूंक आदार दिवया.